SIR प्रक्रियेचा गैरवापर आणि मनमानीपणान मतदारांचो मतदान हक्क काढून घेतिल्ल्याच्या आरोपासंबंधी गोंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याकडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला। गोवा फॉरवर्ड पक्षान हे विशीं पत्र बरोवन कागाळ केल्ली। उपरांत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान जिल्लो अधिकाऱ्याकडल्यान अहवाल मागयला। जे खरे मतदार आसात तांची नांवां उरपाक जाय, जे देशा भायले आसात तांची नांवां वगळावपाक जाय, जे सारखे मतदार आसात तांकां टार्गेट करप चुकीचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता। पळय, आमचे अध्यक्ष बा विजय सरच्या डायरेक्शना प्रमाणे एसआयआरान जी भानगड्यो जाताल्यो हाच्या नंतर बाब मोहनदास आमी बाब आमचे सिनियर प्रशांत बाब दिलीप आमचे सगळे पक्षाचे एक डेलिगेशन ऑफिशियली सीओ ऑफिसान गेल्ले आणि त्या वेळार सीओ दिल्ली आशिल्लो। त्यानंतर आमी डेप्युटी सीओ बाय प्राजक्ता गोलतेकाराक आमी मेळिल्ले आणि तिका आमी सांगिल्ले की लोकांक जे मॅन्डेटरी 13 डॉक्युमेंट्स मेन्शन केले एसआयआरान हे सोडून वेगळे डॉक्युमेंट्स लोकल लेवलार मागपाचे चालू आसा विथ पॉलिटिकल प्रेशर्स आणि खास करून मायनॉरिटी भावांक टार्गेट करप म्हणजे नांवां उडोवप हे अशें एक हे चालू आसा। हे जावंक जायना। जे जेन्युन आसात, जे जेन्युन वोटर आसात, जे खरेंच वोटिंगेन आसा तांची नांवां उरूंक जाय आणि जर खरेंच नेपाळच्यान कोण आसा आनी खंयच्यान कोण आसा देशा भायले तर तांचे तूं उडोवंक जाता। पूण यू कॅनॉट टार्गेट आवर ओन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ओनली बिकॉज दे डोंट वोट फॉर यू। पण अशे तरेचे एक सिस्टमॅटीक क्लेन्झिंगाचो एक अटेम्प्ट चालू आशिल्लो। हाजे नंतर आमी एक डिटेल्ड मेमोरंडम पक्षाच्या वतीन आमी दिल्ले। आमकां आजूच सकाळी लेटर आयला की सीओ ऑफिसान रिपोर्ट्स मागल्यात नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा कलेक्टर। आमकां वी वेलकम द स्टेप टेकन बाय सीओ। पूण हे लेटर केले म्हूण जायना। वी वील ऑल्सो फॉलो अप नाव let's just see what report collectors both submit त्याच्यानंतर मुखार होया। पूण येस एसआयआर बाबतीत आमचे पक्ष सिरियस आसा आणि वी आर टेकिंग इट टू द मॉनिटरिंग इट फ्रॉम डे वन। तुमकां सांगत आयला भायरूय मिटिंगान तुमी येताले कव्हर करपाक की एसआयआर वी हॅव टेकन व्हेरी सिरियसली। आमचे फातोर्डा म्हणा किंवा बाकी म्हणा आमी BLS अपॉइंट केल्ले आसा आणि प्रत्येक मतदारसंघान आमचो एकटो एक तरी आसा जो मॉनिटर करता एट अ पर्सनल लेवलार घालून। आणि लोकांक जे कितलेशे लोक आमकां डायरेक्ट फोन करून सांगतात की मामलेदार ऑफिसान त्रास करता, मागीर आमी डायरेक्ट कॉल करून तांकां सांगतात आणि नंतर सुटावो जातात। म्हणून आमी लास्ट टाइम मागिल्ले प्राजक्ता कडेन की तुम्ही एक एडव्हर्टाइजमेंट रिलीज करात सगळे पेपरांचेर एक मध्य मराठीन आणि इंग्लिशीन किंवा कोंकणीन आणि वेगवेगळे पेपर सगळे एक की डू अँड डोंट आणि सो दॅट जेन्ना बारीक लोक अंत्योदय तत्वाचो बारीक लोक सरकार जे म्हणटा अंत्योदय दल चल सरकार सो बारीक सामान्य नागरीक जो गांवांतल्यान ताका आपयतात एसआयआराच्या हियरिंगेक थंय ताका खबर आसपा जाय कितें डॉक्युमेंट्स आसा। थंय ताजे मागीर तोंडार मारूंक शकता एडवर्टायज काढून मामलेदाराच्या किंवा डेप्युटी कलेक्टराच्या। कारण खुबशे मामलेदार आनी डेप्युटी अशे सुबेजपणा वागतात जे तांचे सरकाराचे एजंट जाल्ले आसात की त्रास करपाक खास करून मायनॉरिटी कम्युनिटी।